Immense pride and significance for all of us, the official launch of a 300 kiloliter per day grain-based ethanol plant by Centrial Biofuels Limited. With this project, the Centrial Group is taking a bold step into the biofuel sector. We are deeply honored to contribute to the goals of the National Bioenergy Policy of 2018, introduced under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Our vision is clear: to support our nation's transition towards a cleaner, greener and more sustainable future. This plant has been designed to produce 300 kiloliter per day of grain-based ethanol of 80% capacity utilization. To support this operation, we will also establish a 5 megawatt captive power plant. The ethanol produced here will be supplied to oil marketing companies under the Government of India's ethanol blending program. We strongly believe that this project will deliver meaningful benefits to the local community of Naveli. हातूंतल्यान आमकां एम्पॉवरिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हे खूब मोठ्या प्रमाणात क्रिएट जातले आनी जशें सांगलां तशें इट विल बी द 90-10 रेशियो. म्हणून म्हज्या सगळ्यांक जे हांगासर आसलेले पंच किंवा आमचे लोकल लिडर्स हांगा म्हजें सरळ म्हणणें आहा की इनिशियल स्टेजीचेर खंयसर म्हाका फिक्स करताला दादागिरी करपाक वचूं नाका हें म्हजें म्हणणें आहा. तुमकां बरो कंपनीक बरो पगार दिवचो, तुमच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे पगार दिवचो ही माझी जबाबदारी आसा. हांव तेंय सांगता कारण शेवटी सगळे जाण म्हणजे भुरगेय म्हाजे आनी ही कंपनीक जे आमी हांगा हाडटाय ते बी म्हाज्या विश्वासाचेर हांगा आयल्या. म्हणून हांव म्हाजें म्हणणें आसा की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. इन फ्युचर इट वील बी द सपोर्ट फॉर द एग्रीकल्चर. हांव एक कित्याक म्हणटा की तेंच्यांनी आत्तां मेज म्हटलां बट तें मोको किंवा एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल ही घेवपाची तेंची तयारी आसा जेतूंतल्यान बायोफ्युएल जाता. दे वील डुईंग द रिसर्च इन दीस प्रोजेक्ट. आमी जर फाल्यां सकाळी मोको रोवपाक सुरवात केलो, ऊस रोवपाक सुरवात केलो, ऊस सुद्दां तेंची घेवपाची तयारी आसतली. म्हणून म्हटलां आमी इट इज अ झिरो वेस्ट. थर्ड, इट इज अ झिरो वेस्ट एप्रोच. ह्या कंपनींतल्यान बाय प्रॉडक्ट म्हणून जो तयार जाता तो खंयसरूच वेस्ट म्हणून भायर उडोवचे ना. आमी बरेचशे फावटी पळयता खुबश्यो कंपनी आपलो वेस्ट हाडटा आनी गांवांनी उडोवपाची तांकां संवय आहा. त्या खातीर हेंचो वेस्ट इटसेल्फ इज द कॅटल फीड. म्हणजे तो टेस्ट करून आमी तांकां गोरवां खातीर दिवपाक शकता. अशा पद्दतीचो तांचो बाय प्रॉडक्ट वेस्ट आसा. आनी म्हाका दिसता की नावेलीम इंडस्ट्रियलची इंडस्ट्रियल ग्रोथ आमी सुरू जाल्या म्हणपाक काय हरकत ना.